कोर्टान वयचे न्हू असे जे राजकारणात तज्ञ लोक आहात त्यांचो एक सल्लो असलो, पण सरकारान तसेच सरकारातल्या काही लोकांनी हो सल्लो ना मानलो, सुप्रीम कोर्टान गेले आणि ओणया पडले, उदारे पडले म्हणतात पळय, तोंडांसून पडले. हे तरेचे या सरकाराची स्थिती झाली. आयज वेगळे वेगळे तरेचे वेगळे वेगळे पक्ष आहात, आपापले बरी. कोण भायर पडला तो दुखावला हातो म्हणटाना आमचे रद्द नाही, तुमचे रद्द नाही. पण म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम जो डीएम आहा हाणेन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा उपरांत एक बरे तरेचो काल डिसिजन दिल्ले आहा, जे कायद्यान संविधानान आमच्या गोंयकारां पासत आनी देशांतल्या लोकांक प्रोटेक्शन आहा, रिझर्वेशनाचे प्रोटेक्शन आहा. ह्या प्रोटेक्शनाच्या आधाराचेर काल जो डीएम बाब श्री पिळणकर, गुरुदास पिळणकर आणि एक बेधडक असे डिसिजन दिल्ले आहा. काल सांच्या वेळार गॅझेटूय भायर सरलो. गॅझेट भायर सरना फुडें मी म्हणणारे आणि जे ऑलरेडी आम्ही खंय तरी जिखून येयले आणि बाकीच्यो गोष्टी करताले, हे सगळे घरा बसपाची हेंचेर पाळी ह्या एका गॅझेटा वरवीं, एके ऑर्डरी वरवीं येयली. हेच रिझर्वेशन 3 फेब्रुवारी फाटल्या म्हयन्यान रातचे 2 मेरेन वन भवन म्हणून जे हांगासर आहा पळय, वन भवन म्हणून आहा अंतीन, या वन भवनाचेर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, सरकार पक्षातले कितलेशेच लोक असले आणि हो डीएम आहलो. त्या टायमार रातच्या 2 सगळी कामां हे सरकार रातचे 2 दिनांकूच करतात. 3 फेब्रुवारी मुद्दम काढत नाले हे लोक 3 फेब्रुवारी रातचे मिडनाईट 2 मेरेन खंय असले पळय ते सोदून काडपाक जाय. आणि ह्या डीएमाक प्रेस करून आपल्याक जाय तशी रिझर्वेशन करून हे मजे घाल गर्दी पडलेली. वन भवन म्हणटा पळय थंय गर्दी पडलेली. सो आयज सुप्रीम कोर्टाच्या उपरांत जेन्ना सरकारान हात वयर उखल्ले की आमी हितून ना, हे कितें केलां ते ऑफिसरांनी केलां, जाल्यार म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम एक भंडारी समाजाचो हो ऑफिसर हेकाय जागृत जाली, जाग आयली आणि आपल्या कर्तव्याक बरे तरेन फुडाकार दिलो म्हणूं येता. आणि जाता तितले ओबीसीतल्या लोकांक जे तेंचे मुकलेले, जे रिझर्वेशन मुकलेले ओबीसीचे, ते रिझर्वेशन दिले. तसेच खुबश्या भागांनी एससी आणि एसटी जे रिझर्वेशन दिवंक नासले ते रिझर्वेशन ताणेन करून दिले. आयज सुत्रांकडसून कळटा सरकारामध्ये काही लोक आमचे बरे मागते आहात की या पिळणकराची उचल बांगडी करपाचे सरकारान ठरयला काय, आणि करूंकय लायतात तुमी. आयज जर ताणी एक गोष्ट बरी केली जाल्यार तेजी उचल बांगडी करप म्हणजे तुमचो जो कोण आयकना तेका तुम्ही असेच करतले काय नाही. आम्ही चड डीप वचना, पण पिळणकर हाणेन जो बहुजन समाजाक न्याय दिल्लो आहा, हांव तांचे अभिनंदन करता, तांचे कौतुक करता हांव. आणि ताका जर सरकाराक ट्रान्सफर करून दाखोवपाचोच जर आहा जाल्यार हो फकत पिळणकराचेर अन्याय आसचो ना, जाल्यार समस्त बहुजन समाजाचेर अन्याय आसतलो. आणि तसेच बाकीचे ऑफिसर्स जे ह्या लोकांक बळी पडटात, सरकाराक बळी पडटात आणि कित्याचे कितें करतात, तेंकाय एक शिकवण गावतली अशें म्हाका दिसता. तेका लागून खंयच्याय ऑफिसराक जर तेणी सारकी गोष्टी केल्ली आहा, सारकी गजाल केल्ली आहा म्हणून जर ताजो ट्रान्सफर करप किंवा ताका हॅरेसमेंट करप जाल्यार म्हाका दिसता हे गोवा फॉर्ड म्हणून आमी सोसून घेवचे ना. काल हांव मडगांवां एक उच्च वर्णीय मनीस शबय मारतालो की आमकां ओबीसी केलो, आमचेर अन्याय, आपूण कोर्टाक वयतलो. कोर्टाक वचपाक सगळ्यांक ओपन आहा, वचोंक शकता. पण जे ओबीसीचेर अन्याय जाल्लो तुज्या भागान तेन्ना तुमची कांयच जाप नासली. सो आयज मातसो तुमकां चिमटो येयलो की सगळ्यांक मागीर ते सगळे उगडास येता. हेका लागून हांव परतून एकदां जो डीएम आहा मिस्टर पिळणकर
हाचे अभिनंदन करता गोवा फॉर्वर्ड पक्षाचे तर्फे, कारण कोर्टाक वचपाक हांव गोवा फॉर्वर्ड पार्टीच्या अध्यक्षाचे अभिनंदन करता. चड फुडाकार घेवन जो सुप्रीम कोर्ट मेरेन तांच्यांनी लढाई येयली आणि गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या समस्त बारीक समाजातल्या लोकांक ही लढाई जिखून दिली. आणि खरी डेमोक्रेसी कितें आसता हे गोवा फॉर्वर्डाच्या अध्यक्षान किंवा गोवा फॉर्वर्डान दाखोवन दिले. हेका लागून हांव गोवा फॉर्वर्डाचे पार्टीचे हांव अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. नमस्कार. सगळ्या पत्रकार बंधूंचे भगिनींचे स्वागत असा. माझ्या समोर आमचे कार्यकारी अध्यक्ष पक्षाचे बाब कानोळकर बसलेले आसा. आजचो या पत्र परिषदेचो विषय जो आसा, विशेष करून नगरपालिका संचालकांबद्दल त्यांच्यानी जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक अनुसरून जे काम केल्ले आसा ते खरोखरच वाखाणण्यासारखे आसा. आणि अशा तरेची कामां म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जो मनुष्य वागता, आता तेणीन जे काम केलां ते पळयलें जाल्यार तेणी कायद्या धरून काम केल्लें आसा. आनी अशा मनशाक जर सरकार विनाकारण त्रास दिवपाचो प्रयत्न करत जाल्यार आमच्या कार्यकारी अध्यक्षान सांगला त्याप्रमाणे आमचो पक्ष सदांच त्याच्या बरोबर रावपाचो प्रयत्न करतलो, त्याच्या बरोबर रावतलो. दुसरे म्हणजे हो पक्ष जो आसा हो गोंयकारांचो पक्ष आसा. गोंयकारपण हेजी 3 मूलमंत्र आसा. ह्या पक्ष सूचित जमात आसा आणि इतर मागासवर्गीय या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे या दोनूय हांका योग्य न्याय असो मेळ्ळो आसा जमातीन. आणि त्यामुळे अत्यंत योग्य आणि सार्थ असो सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय जर तो अंमलात आणलो वयता आणि अशा व्यक्तीचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एक निषेध करता. सरकाराक सद्बुद्धी येवची अशी देवा कडेन विनवणी करता. तांकां कळना ते कितें करतात ते. ज्या प्रमाणे जिजस क्रिस्ट म्हणटाले की तांकां कळना ते कितें करता ते. ती मूर्खपणाची चल्ल्या सरकारची. ती मूर्खपणा तेंच्यांनी बेगीन निस्तरची आणि शाणपणान हेच्या फुडें वागपाचो प्रयत्न करचो. तो जो नगरपालिका संचालक आसा तो फक्त कायद्याची पूज राखता. आणि ह्या देशान सर्वोच्च न्यायालय एकूच अशें न्यायालय आसा ज्या न्यायालयान सगळ्यांक न्याय मेळपाची एक आशा आसता. आणि त्यानुसार आज जो न्याय दिलो गेला तो न्याय इतर मागासवर्गीय अनुसूचित जमाती सारको सर्वार्थान सार्थ आसा. आणि त्या दृष्टीन आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पक्ष त्या निर्णयाचे स्वागत करता. याच्या फुडें अशा तरेचे निर्णय सदांच जातले. आणि म्हाका दिसता की ह्या सरकाराची मृत्यू घटिका लागीं पावल्ली आसा. आणि त्या दृश्टीन आज ज्या तरेन ते अन्याय करीत आसा ते अन्याय पळयले जाल्यार संताप आसा. त्या संतापाचो उद्रेक फुडल्या निवडणुकीच्या रुपान पळोवपाक मेळटलो. परत एकदा हांव कित्याक ते ह्या लोकांचेर तांचो विश्वास आसना. तरी पूण म्हजी एक नावती कडेन रिक्वेस्ट आहा, जो नारायण नावती आहा हांच्यांनी हो पदभार सांबाळचो. सद्याक गोंय बुडटा. गोंय वाचोवपाक बऱ्या ऑफिसरांची गरज आहा, बऱ्या लोकांची गरज आहा. तेन्ना नावतीन एज अ इलेक्शन कमिशनर आयज इलेक्शन कमिशनर ना. जी नोटिफिकेशन ऑलरेडी काढलेली आहा ती फाटी घेवप, फुडें घेवप, हे सगळ्यो करप. हेका लागून लोकूय आयज जागृत जाल्ले आहा की हे सरकार जाय तशें. पूण ऑफिसर जो आसता न्हू हो परमनंट आसता थंयसर.
हय आमी येतले बदलतले कोण इन्स्ट्रक्शनां दितले म्हाका जाय तशें करून घेतले हे सगळे तुकडे ऑफिशियल्स आहे ऑफिसर पण इनचार्ज आहात त्याच्या ऑफिसांतले. अरे त्यांना सगळ्यांक तूं त्रास इतले फावटी तेच विचारता मरे तुझ्या क्वेश्चनाचेरूच हांव उत्तर दिनासतना सजमोन घे मरे तूं सायबा. आयज त्यांचे ट्रान्सफर या 18 इयर्स जाला गव्हर्नर जर स्थितीत न्हू गव्हर्नराक पावर आहा हे करपाक आनी म्हाका दिसता तेका जे लेटर केल्ले तेजो अपॉइंटमेंट करपाचे थ्रू गव्हर्नरूच गेल्ले. गव्हर्नर कांय गोष्टी रिलॅक्स करपाक शकता. निवेदन दितले आमी दिवचे ना. आमी हांवें जस्ट म्हटला की नावती असलो एक बरो ऑफिसर येवचो. कितें जाणा हे जे हाडून बसयल्ले पळय कोण आमकांय खबर ना. फाटच्याटी इलेक्शन जावन गेले तेजे मदीं लोकसभेक ते दिसता हांगा सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी सगळे म्हणजे टाप टीप आसता. तुमकां दिसता आतां म्युन्सिपालिटीच्या टायमार इलेक्शन चालू आहा